गुड मॉर्निंग. आज सगळ्यांक तुमकां वर्ल्ड एनवायरमेंट डेची हुनहुनीत परबी दिता. आनी ही काँग्रेस कमिटी आनी हे सगळे आमचे रिनाउंड सिटिजन्स ऑफ कुडचरेम तांच्यांनी हो बरो फुडाकार घेतला ऑफ ट्री प्लांटेशन इतले सुंदरशा वाठारान आमच्या हांगा महादेव देवस्थानाच्या काकोड्या. सो हांव खरेंच तांचें अभिनंदन करता. आज सगळे हांगा कॉन्क्रीट जंगल जायत चल्ला. आमी पळयलां कितलेय कडेन तरी झाडां मारून हांगा सगळे बिल्डिंगो रोड वायडनींग आनी सगळें चालू आसा. तातूंत ह्या लोकांनी फुडें येवन एक ट्री प्लांटेशनाचो आज प्रोग्राम घेतला, ड्रायव्ह घेतल्या. हांव खरेंच तांचें अभिनंदन करता आनी बरें दिसता. आय थिंक दीस इज द बेस्ट गिफ्ट वीच वी वील गीव आवर सेल्फ, वी वील गीव आवर सोसायटी एंड टू आवर फ्युचर जनरेशन, आवर चिल्ड्रन. हाजे पेक्षा आनी कसलेंच बरें गिफ्ट आमी तांकां दिवं शकना. आनी प्रत्येक खेपे हांव देवळान येतलें तेन्ना हांव म्हजें उपुरबायेचें झाड जें हांवें रोयलां ताका हांव पळयतलें आनी हांव स्वता खुशी जातलें की हांवें एक बारीकसो खंय तरी हांवें इनवॉल्वमेंट घेतला ह्या गोश्टीन टू कीप द एनवायरमेंट क्लीन एंड नायस. थँक्यू फॉर हॅविंग मी हियर. थँक्यू. आज वर्ल्ड एनवायरमेंट दिसाच्या निमित्तान आज आमी कुडचडे काँग्रेस परिवार यांनी आज झाडां लावपाचो कार्यक्रम आयोजीत केल्लो. सांगपाचें म्हणल्यार आज तुमी पळयला वेगवेगळी स्पीची येता की धर्मा नांवाचेर, जाती नांवाचेर, पूण खरो धर्म हो खरो म्हणल्यार जो देवान जो निसर्ग जो दिला तो जपपाचो आसा. म्हणून खरो धर्म हे निसर्गाचें रक्षण करपाचें आहा आयची परिस्थिती भितर. तुमी जेन्ना एक खंयच्या झाडाक न्हू लोकांक सांगपाक म्हणल्यार एक खंयच्या झाडाक तुमी तानेल्ल्या झाडाक जेन्ना उदक घालता तो समाधान जो तुमकां तेन्ना उदक घालतकीर जो मेळटा पळय न्हू तो कितले पयशे आसल्यार सुद्दां जो समाधान मेळचो ना. मुद्दम तुमी नाल्यार तें करून पळया. एक खंयचें झाड जेन्ना तानेल्लें तेंकां तुमी जेन्ना उदक घालता त्या जिवाचें रक्षण जेन्ना तुमी तें करता तेजो जो समाधान आमी स्वता आमकां जो जाणीव जाता तेजे वयल्यान सांगता की तेका जो समाधान मेळटा तो खंयच्याय कार्या मेळना. आज तुमी कुडचड्यार वेगवेगळे तरेन ती झाडाची जी कापपाची जे कत्तल जाल्लें आहा ते एक आमचो एक थोडो एक बारीकसो एक आमी तेजो एक फुडाकार म्हणून घेतले आसा. आनी लोकां कडेन एक अपील करता आमी की तुमी खंयचेय तुमचें ओकेशन कितें आसतना एक आपल्या पुरते काडीचो एक वांटो म्हणून तितून भितर सहभाग जाय आनी आपल्याच्या पोरसांत नाल्यार आपल्या कंपाउंडा भितर एक पूण झाड लावन आमचे गोंयचें आमची जे निसर्ग आहा तें जपपाचो तुमी प्रयत्न करा. थँक्यू. आज खूब खूश भोगता की काँग्रेस परिवार हो एकटेन जावन झाडां लावपाचो प्रोग्राम केला पर्यावरणाच्या निमतान. हांव सांगूंक सोदतां की पर्यावरणाचो एक आयच्यान आज 5 तारीख ते जुलय पर्यंत एक 5 तारीख म्हयनो आमकां मेळे कडेन आसा पर्यावरण सांबाळपा खातीर. आतां आमकां दोतोर बाबान सांगले त्या प्रमाणे की आमी कत्तल आमी खूब करीत ते कडेन आहा. डेवलपमेंट जावंकूच जायो, डेवलपमेंटाचेर कांय आक्षेप ना. पूण जेन्ना आमी एक झाड कातरितात तेन्ना एक कापसा दवरपाचे जे 10 झाड तर ते आपूण लायतो म्हणून 10 झाड लायले जाल्यार 10 जातले अशी ना. ती तर सारकें ते सोपस्कार तेजे पळयले जायत तेजे तर 10 किलोमीटर वतात. पूण आज हांव बारीक पळयता वर्सान वर्स झाडां लावपाचो प्रोग्राम करतात पूण ती झाडां खंय आसता निमाणी. आज आमी रस्त्या कुशीं झाड लायतात, घरा कडेन दारां झाड लायतात, जावं देवळान दारां झाड लायतात, वयर थंय झाड लायतात. पूण त्याचो मुखार त्याचो फ्युचर कितें, ती झाडां खंय आसतात, ती जाता वो ना पळोवपाची. हांव आमच्या पुष्कळ बाबा मागता आमी हो पर्यावरणाचो हे निमतान झाडां लावपाचो प्रोग्राम हातीन घेतला तो आमी 5 तारीख जुलया पर्यंत आमी चालू दवरतले अशें हांव ते कडेन रिक्वेस्ट करता. आमी ते चालू दवरया आनी वेगळे वेगळे जाग्यार देवळां म्हण, मस्जीद म्हण, चर्च म्हण जावं लोकांले ज्या जाग्यार जागो मेळटा आमकां पब्लिकाचो कितें म्हणटा पार्किंगा म्हण आनी ओपन स्पेस म्हण त्या ज्या जाग्यार आमकां झाडां लावपाक ती झाड लावया. आनी त्याच बराबर हांव मागतां की आमी येदे व्हडले रोड वायडींग करतात ते सायडीच्यान टोटल झाड मारले कडेन आसात. आनी एक लक्षांत दवरया की आमी जाणटेल्यांनी ती झाडां लायलेली म्हणून आतां आमकां ती झाडां दिश्टी पडल्यात. आमकां अशें दवरया की भुरग्यांक ही आमी जाणटेल्यांनी ही झाड लायलेली म्हणून ती झाडां आमी थंय आहा म्हणून ते मुखार मारतले काय ना ते मागीर पळोवया. पूण ते ज्या जाग्यार झाडां मारल्यात त्या जाग्यार ह्या जाग्यार जाल्लेले रोड वायडींग केला त्या भायल्या वयच्यान आमी झाडां लावपाचो प्रयत्न करुया आनी पर्यावरण सांबाळुया. म्हाका उपकार करून मागता सगळ्या कडेन झाडां लायतल्यांक आनी ह्या मुखार झाडां लायतल्यांक की झाडां लायले म्हणून कोता येना. झाडां लायतना त्याचो वेवस्थीत कुयदाद तेजी वेवस्थीत कुयदाद जावची आनी त्या झाड व्हडले जाय पासून तेजेर लक्ष आसा तें. नमस्कार. कुडचडे काँग्रेस मित्र परिवार हांच्यांनी हो आज पर्यावरण दिसाच्या निमित्तान हांगा झाडां लावपाचो एक प्रोग्राम आयोजीत केला. ताका लागून हांव सगळ्या गोंयकारांक आनी आमच्या सगळ्या कुडचडे काँग्रेस परिवाराक सगळ्यांक शुभेच्छा दिता.
आमी सगळे जाणा की झाड म्हणटा तो आमचो मित्र. हाका लागून कुडचडे काँग्रेस परिवारान आमचे हे मित्र वाडोवपाची जो एक संकल्पना केल्या त्या हाजेर एक सांगन दिसता की आमी सगळे कुडचड्यार जल्मल्ले, कुडचड्यार बॉर्न एंड ब्रॉट अप. हाका लागून आमकां दिसता की कुडचड्यार ही झाडां लावन कुडचडे ग्रीन करचे, नाल्यार थोड्यांक भायल्यान येवन हांगा दिसता की सगळीं हांगा झाडां आसा तितली कातरून उडोवची. सो हें फरक हो दाखोवन दिता की कुडचडकार कुडचड्याक लागून कितें चिंतपाक शकता ते आनी भायले लोक कितें चिंतपाक शकना ते. आतां IPLान तुमी पळयलां प्रत्येक डॉट बॉल घालप की एक झाड लावपाचें तांणी एक प्रोग्राम म्हणजे एक संकल्पना केल्या. त्या भशेन हांव लोकां कडेन मागतां की आपलो जेन्ना बर्थडे येता, हांव जाल्यार आयच्यान करतलो की आयच्यान म्हणजे म्हजो बर्थडे येता तेन्ना आमी रक्तदान करतात. त्या भशेन आपल्या पोरसान म्हणा किंवा फ्लॅटान रावताले आनी खंयी आपण स्वताक एक तरी झाड त्या दिसा लावचें अशें म्हणून हांव सगळ्यांक लोकांक रिक्वेस्ट करता. सो दॅट आमचें कुडचडें एक ग्रीन कुडचडें जातलें. कित्याक झाडां पासून आमकां ऑक्सिजन मेळटा, झाडां कार्बन डायऑक्सायड घेता हें जग जाहीर आसा, सगळ्यांक खबर आसा. सो ह्या निमित्यान आज जे कुडचडे काँग्रेस परिवारान जो एक इनिशिएटीव घेतला तो इनिशिएटीव सगळेच लोक मुखार व्हरतले आनी एक कुडचडे एक ग्रीन कुडचडे करतले अशें हांव मागतां आनी सगळ्यांक हांगा देव बरें करूं म्हणटा आनी सगळ्यांक परतून एकदां एनवायरमेंट दिसाच्यो परबी दी. पयले सुवातेर सबंद संवसाराक हांव आज हॅपी एनवायरमेंट डे म्हणटा, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे आज, सो ताका लागून हांव शुभेच्छा दितां. दुसरें म्हणल्यार हांव एक शेतकरी कुटुंबांतल्यान येता आनी आमी जेन्ना भुरगेपणा शाळेंत वताले आमकां आमचे मास्तर गुरुजी सदां एक सेयींग म्हणटाले, झाडे आमचे माय बाप तोडू नाका लागेल पाप म्हणून. आज दिसता म्हाका की जे हें न्यू जनरेशन आसा ऑर जे न्यू पॉलिटिक्स आसा तांकां ही सेयींग जी आशिल्ली ते विसरल्या. वता थंय झाड मारता, रस्ते बांदता, झाड मारता, बिल्डिंगे बांदता, अंदाधुंदी चालू आसा. एक वटच्यान बरें दिसता आज वर्ल्ड एनवायरमेंट डे म्हणून, पूण दुसरी वटच्यान एक वायट दिसता की फक्त आज एनवायरमेंट डे म्हणून आमकां झाडां लावपाक याद येता. झाडां लावप म्हणटा ते आमी पळय पोटा भूक लागल्यार जेवता, ताण लागल्यार उदक पितात, तशें झाडां लावप म्हणटा आमची हॅबीट जावपाक जाय. खंय एक 10 रुपया झाड घेवन एवरी डे नाल्यार विकाक एक झाड लावन आमी आमच्या नेचराक कशें कॉन्ट्रिब्युशन करपाक शकता तें आमी करूंक जाय. दुसरें म्हणल्यार कितें आमचें पळय आज जेवण आमकां झाडां वयल्यान येता, आमचो वारो जो आमी ब्रीथ करता ऑक्सिजन तो झाडां वयल्यान येता. सो झाड ना जाल्यार आमी ना म्हणून आमी ना जाल्यार झाड जावचें हें जावचें ना, कांय जावचें ना झाडाक. सो झाडाची इम्पॉर्टंट ह्या संवसाराक आमच्याकय चड आसा. सो हांव लोकां फुड्यान मागता आज वर्ल्ड एनवायरमेंट डेयाच्यान स्टार्ट करून थ्रू आउट द इयर हें जें कल्टिवेशन आसा, प्लांटेशन आसा, आपल्या घराच्या कंपाउंडान ना जाल्यार विशालान सांगलें तशें जे फ्लॅटान लोक रावता बारीकशें पसून एक झाड जशें रोवपाक मेळटा तशें रोवन ह्या सोसायटीक, ह्या समाजाक, ह्या निसर्गाक कॉन्ट्रिब्यूट करपाचें अशें आशा हांव धरतां. नमस्कार गोंयकारांनो. आनी आयज एनवायरमेंटल डे आख्या गोंयभर आनी आख्या भारत देशान आख्या संवसारभर लोक आयज मनयता. पूण आयज झाडाचो खरो वालोर आयज खंय तरी सकयल पडलो आहा. मागीर दिसता सरकाराकूय खबर ना, फुडें आयज एक दीस झाड लायन कांय जायना, वर्साय 12 म्हूण झाड कातून हांव उलयता. हांव एक झाडाचो प्रेमी, कित्याक म्हज्या फ्लॅटार रावता तरी पूण ह्या फ्लॅटार जायत भाशेची झाडां रोयल्लीं आसा. आनी आयज तर हांव सकयल देंवता, सकयल बाजरां वयता आनी खंयच वयता जाल्यार वयता थंयसर झाडां कापलें वयता. पूण आयज ही झाडां रोवपाचो एक इनिशिएटीव घेतला काँग्रेस परिवारान, तशेंच इनवायट केला कुडचडे फ्रंटाक. त्याच भाशेन हांव ह्या जाग्यार पावल्लो आसा आनी खरेंच हो व्हडलो म्हाका दिसता एक उपकारी आमी ह्या हितून भितर पावोन आनी हे भाशेन घडोवपा खातीर झाडां रोवपाचें हें बारीकशें काम न्हू. एक कितें एक झाड म्हणल्यार एक मनशाच्या बराबर एक जीव आसा ताका. हांव इस्कलाक शिकतना आमकां दर एका गुरुजी सांगतालो एक झाड म्हणल्यार एक जीव, एक मारल्या बराबर, एक मनशा मारल्या बराबर ताका वालोर आसा. केन्ना झाड कापता, केन्ना ज्या टायमार एक झाडाचें निसंटन करता, खरेंच ही कोणी क्रायम अशी. आनी एक झाड तो रोवप म्हळ्यार एक भुरग्याक रोवप, एक आमच्या घरा भितर एक नवो जल्म येता. हें म्हाका दिसता. खरेंच हांव देव बरें करूं म्हणटा. आभारी कुडचडे परिवारांक तशेंच